विसवा उपरांत परत येवकार. दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलाक दोतोर जॅक सिकेराचें नांव दिवचें म्हण आकेबायसचे सरपंच सिद्धेश भगतान मागणी केल्या आनी ह्या संदर्भात टीसीपी मंत्र्यान फुडाकार घेवन खरें गोंयकारपण राखचें म्हण ह्या वेळार सरपंच भगत उलयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमचे टीसीपी मिनिस्टरान विजय सरदेसायान स्टेटमेंट दिला की जॅक सिकेराचो पुतलो असेंब्लीन हाडचो आनी तेजो एक लेसन हाडचो चॅप्टर म्हणल्यार भुरग्यांक शिक्षणाक. हांव हेका सहमत आसा आनी हांव म्हणटा कितें की फाटलीं 3 वर्सां जालीं आमी हें मागता आनी डेप्युटी स्पिकर आयज जो आसा तोय मागतालो आनी सगळ्या लोकांकूय जाय तो असेंब्लीन. पूण ही उतरां दवरनाका. हांव मागता तेणी हातीन हो मुद्दो घेतला आनी हो करूनच दाखय की ही गरजेची कितें गोंयकारपण खंय तरी दवरपाचो एक सिंबॉल असो दिसतलो चालू गोंयकारपणाची. कित्याक 50th इयर चालू आसा ओपिनियन पोलाचो. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज समज खंय तरी हे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आसा जाल्यार ते डॉक्टर जॅक सिकेरा खातीरच आसा. कित्याक आयज मर्जर जाल्ले जाल्यार आयज CM खंय तरी सरपंच म्हणून आसता आशिल्लो आनी हे मिनिस्टर्स आसा ते खंयचे तरी फार्मास्युटिकल कंपनीन किंवा IT इंडस्ट्रीन खंय तरी कामां आसता आशिल्ली आनी आमी खंय तरी दुसरे कडेन आसता आशिल्ले. सो हांव मागता कित्याक एज अ नावेलकार एक मागता कित्याक मर्जरा टायमार आमी सदांच अगेन्स्ट वोट केले की आमकां मर्जर नाका आनी ही अभिमानाची गोश्ट जाल्ली आसा नावेलकारांक. सो आमी एक स्पश्टीकरण मागता की सावथ गोवाचें तें हॉस्पिटल आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तें नवें येता तेकाय नांव डॉक्टर जॅक सिकेराचें दिवचें आनी जसो असेंब्लीन पुतलो पडटा आसतलो तसो सावथान खंय तरी एक प्लेस पळोवन तेका एक जागो दिवचो की सन्मान चडांत चड सावथाच्या लोकांनी मर्जराच्या अगेन्स्ट वचून गोंय सांबाळिल्लें आसा. सावथा जागो बी आसा तुमचे कडेन आयडेंटिफाय करपाक जाता न्ही. तुम्ही करपाक तुमगे विचार आहा पंचायत आकेबाई पंचायत समज जागो दिवपाक तयार आहा? कितें म्हणून रिझोल्यूशन घेतलें डिमांड करपाक गव्हर्नमेंटान ना रेझोल्युशन आमी ह्या बॉडी मिटिंगेक घेतलेच आनी आमी दुसऱ्या पंचायती कडेनूय मागता रेझोल्युशन घेवन धाडा म्हणून. तुमच्या पंचायतीन तुम्ही जागा दितले जाता जाल्यार जागो आसल्यार अवश्य दितले.